खुशबू से भरी। मजा आ गया। नमस्कार, टी टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। गोंय आर्थीक संकश्टाच्या वाटेर, काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकाराचो आरोप। एनसीपी पार्टी जर आसा जाल्यार ती फकत एनसीपीचो अध्यक्ष शरद पवाराक लागून, जुजे फिलिप डिसोजाचे विधान। गोंयकार नुस्तेकारांक न्ही तर सरकार दिता बिगर गोंयकार नुस्तेकारांक प्राधान्य। बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसावन केलो सरकाराचेर सणसणीत आरोप। बाणस्तारी पुला सकयल बेकायदेशीर रेंव काडप्यांचेर कारवाय, 2 कोटींच्यो वस्तू जप्त। पेडणे झोनिंग विशयाचो वाद करपा फाटल्यान जीत आरोलकाराचो वैयक्तीक स्वार्थ। मंत्री विश्वजीत राणेचो आरोप। आमदार जितानूच केल्यात आपले जमनींचे बेकायदेशीर झोनिंग, आसात पुरावे। विश्वजिताचो पलटवार। पणजे पुलीस स्टेशनाचेर सुनावणेक गैरहजर रावपा खातीर बाबुशाची कोर्टा कडेन मागणी। शुक्रारा मागणेचेर निकाल। आता खबरो विस्तारान। गोंय सरकार सध्या 32,000 कोटी रीण आशिल्ल्यान सध्या आर्थीक संकश्टांत आसा, अशें विधान काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकर हांणी केलां। गोंय सरकारा कडेन सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक पगार दिवपाक तशेंच सरकारी येवजण्यो राबोवपाक लेगीत पयशे ना, असो आरोप गिरीश चोडणकरान केला। सरकाराक आर्थीक वेवस्थापन जमना अशें गिरीश म्हणटा। आमची जर सध्याची गोवा स्टेटीचे फायनान्शियल पोझिशन जर पळयलें जाल्यार आमच्यो लायबिलिटी ज्यो आसात त्यो जवळ जवळ 32,000 कोटीचेर पावल्यो आसात। म्हणजे ह्या ल्हानशा राज्यांक जेचे बजेट सायज जवळ जवळ 22 ते 24,000 कोटीच आसा, तेज्यो आमच्यो लायबिलिटीज टोटल 32,000 crores आनी हितून भितर ज्यो आउटस्टँडींग आसा रिसंटली, आनी खास करून कॉर्पोरेशनाचे ते इन्क्लूड केल्ले ना। आनी ह्या सरकारान ऑक्टोबर मेरेन म्हणजे एप्रील टू ऑक्टोबर मेरेन जवळ जवळ 1,250 crores विथड्रॉ केल्ले आसा। म्हणजे बरी 100 कोटी 100 कोटी 100 कोटी करून सो एक फायनान्शियली एमर्जन्सीक सध्या गोवा स्टेट चलता। कितल्योश्योच वेलफेअर स्कीम तांकां पयशे ना म्हणून दिल्यो वचनात। खंयच्याय डिपार्टमेंटान जंय लोकांक तेजो फायदो जाता अशें सांगलें वयता की फायनान्शियल पोझिशन सरकाराची सारकी ना, फायनान्स ना। कितल्योश्योच गव्हर्मेंट स्टाफाचे एरियज पेंडींग आसात, थोडे कडेन सॅलरी पेंडींग आसा आनी रिजन आसा फायनान्शियल स्टेट। एनसीपी पार्टी जर आसा जाल्यार ती फकत एनसीपीचो अध्यक्ष शरद पवाराक लागून आसा, अशें विधान जुजे फिलिप डिसोजान केलां। एनसीपी पक्ष फक्त केन्नाच वेगळो जावंक ना आनी एकूय एनसीपींतल्यान कार्यकर्त्यान दुसऱ्या पक्षान उडी मारूंक ना। तेन्ना कोणेच ह्या पार्टी विशीं कसलीच वावडी मतीन दवरची न्हय, अशें क्लायड फ्रॉस्टान सांगलें। जर कोणे हो पक्ष सोडला आसत जाल्यार तो तांचो प्रश्न, पूण एनसीपी पक्ष एक संघटना आसा आनी हें फकत शरद पवाराक लागून शक्य आसा, अशें क्लायड क्रॉस्टॉन आयज जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। आनी आमकोडे पार्टी आहा, आमकोडे ऑर्गनायझेशन आहा। हांव सांगूंक सोदता, आयज जे ऑर्गनायझेशन नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे आहा जाल्यार ओन्ली शरद पवारा कडेन आहा, कोणा कडेन ना। फूल ऑर्गनायझेशन आमचे 25 जे स्टेट आणि जे प्रेसिडेंट्स आहेत, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आहेत
त्या प्रेसिडेंट हितून 25 24 स्टेट्स प्रेसिडेंट्स वेर प्रेझेंट देर. हांव हितून दाखयता ऑर्गनायझेशन विथ शरद पवार साहेब आनी तुमकांय देखून गोंयच्या लोकांक देखून हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जे कोणे हे भाशेन करपी ते कोणे सांगलें वो कोणाकूय हॅपन केलो वो कितेंय केलो जाल्यार मोठीन करपाचें न्हू. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी गोंय म्हणटा तो एकूच आहा, ती म्हणटा ती आमची. I can proudly say today, very, very proudly say today, that not a single member from Goa NCP has left the party and gone to the other side. Let me make it very clear to the people of Goa and to the press that our party NCP has not split. There are a few members from our party who changed their ideology for whatever reason they had, maybe fear, maybe they wanted power. They have left the party. Our party is the way it is. Our president is Mr. Sharad Pawar, and we still have the clock symbol. So therefore, if there is any doubt in anybody's mind that NCP has split, we have not split. Some people have decided to leave the party and go. Why people have left and why people have gone from the party. Now they have to answer. We had the hearing in front of the Election Commission of India, and we are again very proud to say that our leader, Mr. Sharad Pawar, was leading from the front. He himself went to the Election Commission of India, sat for the hearing, because this is what our leader is. He inspires us, he leads us from the front. शुक्रारा सांजेर मडगांव STPDA मार्केटा भायर बशिल्ल्या गोंयकार नुस्तेकारांक धांवडावन घालून सरकार कितें सिद्ध करपाक सोदता. बिगर गोंयकार नुस्तेकारांक सरकार प्राधान्य कित्याक दिवपाक मुखार सरला अशे प्रस्न बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान उप्रासले. रापणेक लागिल्लें नुस्तें जर तेन्नाच्या तेन्ना विकूंक बसचें ना तर केन्ना बसतले अशें म्हणीत वेंजीन सरकाराचेर फोग काडलो. आज आतां काल आमी चोयले ते भाशेन STPDA फिश मार्केटान सगळे गोंयकारांक धाडायन दिले नुस्तें इंकना काय म्हूण. देरेफेन सरकार उठवता स्ट्रीमलायन करपाक, पूण सरकारान जाण जावपा जाय इतलीं वर्सां तुमी एलाव केला होलसेल फिश मार्केट टू बी रन द वे गोवन्स वॉन्ट, आनी नाव तुमी चेंजीस करूं सोदता राख्यामध्ये. तुमी जर तो चेंजीस हाडूं जायो जाल्यार हो लोकल फिशरमॅन जो लोकल प्रोड्यूस 10, 11, 12 आज पयली पात येयल्या ती 10:30 येयल्या, दुसरी पात येतली 12, 12:30, 1, 2 देखून फ्रेश नुस्त्याक येतात. स्टोरेज सिस्टम तुमी रेडी केलो ना जाल्यार हें जरी तर नुस्तें आज वचोन इंकनाय मार्केटांक जाल्यार हे ते वर्मा, रेड्डी आनी खन्ना म्हणटाय तेंक इंकूंक पडटलें. हें नुस्तें जर आतां इंकना जाल्यार कोणाकूय जाल्यार इंकूंक पडटलें. हांव नांव घेवपासून ना कोणाची. हे सगळे भायल जे आय होलसेलर ते मागीर हे नुस्त्याक येता हिंगा सोय भितर. हे पांट्याचे जे तांकां पयशे मेळपा जाय ते मेळना कित्याक स्टोरेजूय ना आनी आमी तुमी विकपा मार्केट आहा तेंय बंद करताय. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां जरी तर ते होलसेल मार्केट 9 बंद करूं जाय, 10 बंद करूं जाय, तुमकां कोराय पूण आमकां एक जाग दियाय सायडीन. लोकल फिशरमॅनागे लोकल प्रोड्यूस जो आहा फ्रेश आहा तो आनी तो मागीर तुमी साफ करपाचो. जे भाशेन G20 येयले तेन्ना तुम उदका टँकर घालून रस साफ जाताले ते भाशेन आमकांय साफ दिसपाचो. So this is our request. We would want this. And Monday we have decided that we will ask for a meeting. We are going to meet SGPDA. दाजी कोडे उलोवन मीटिंग घेतले. जे कोण येवपा सोदताय तेम सगल्यांनी येवचे. म्हाका सदा दे विल पास ऑन द मेसेज टू ऑल द अदर फिशरमॅन. आनी द डिसिजन इज जरी तर तूं मायक नाय जाल्यार म्हाका सदा हेमकां धंद बंद करून स्ट्रायकार वयचे पडटले विच इज गोइंग टू बी ऑन द अकाउंट ऑफ द गव्हर्नमेंट. एक दिसा धंद्याक जो पयसो तो बंद करपाचो जो आहा हो नुस्तेकार केन्ना विसरपा ना. तुमी जरी तरी आमकां स्ट्रायकार वचपा जरी तरी हें कोताय जाल्यार तो स्ट्रायकार वचपा एक दिसाचो धंद्या देस्पेज आहा धंद करपाचो पयशे येवपा तो ह्या सरकाराक मागीर परिणाम करतलो. शेनवारा फांतोडेर बाणस्तारी पुला सकयल बेकायदेशीरपणान रेंव व्हरपी ट्रकांक गोंय पुलिशेन धडक कारवाय करीत अटक केला. ह्या कारवायेंत 8 ट्रक, 4 होडयो, रेंव तशेंच हेर वस्तू धरून 2 कोटी रुपयांच्यो वस्तू पुलिशेन जप्त केल्यात. तशेंच रेंव काडपी 14 कामगारांक पुलिशेन अटक केल्या.
आमदार जीत आरोलकार सुवार्थाचे राजकारण करता. तो स्वताच म्हजे कडेन तांच्या वाठारांतली एनी जमीन रुपांतरीत करपाक आयिल्लो. हावसिंग बोर्डाचे जितान बेकायदेशीर वेव्हार केल्यात म्हूण TCP मंत्री विश्वजीत राणेचे आरोप. पेडणे जमीन झोनिंगांक विरोध करपी जीत आरोलकार स्वता जमनीचे रुपांतरण करपाच्या बेकायदेशीरपणान घुसपला. विरोध करून वाद तयार करपा फाटल्यान जिताचो वेस्टेड इंटरेस्ट आसा असो आरोप मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केला. सरकाराचो तर खंयचो आमदार पण म्हाका एक आमदार हा हेजे नाव हांगा हा म्हाज्या घरा कडेन आयिल्लो की 1 लाख स्क्वेअर मीटर आपले कन्वर्ट करून दी आनी बाजूचे जमीन कन्वर्ट करू नाका. हे तुमीच वाचा आनी सर्वे नंबर तेंचे हा. आनी दुसरी गोष्ट हा तेजे नाव आसा जीत आरोलकर. जीत आरोलकर म्हाज्या घरा कडेन आयिल्लो नॉन नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट फॉर कन्वर्ट करपाक, कल्टिवेट लँड विथ झोनिंग एंड इरिगेशन कन्वर्ट करपाक, पार्टली ऑर्चर्ड एंड पार्टली फॅडी फील्ड कन्वर्ट करपाक, पार्टली इरिगेशन एरिया कमांड एरियाचे भितर हे सगळे तेजे अप्रूव्ह जाल्ले 16B ते म्हाका झोनिंग प्लॅनान दिवपाक आयिल्लो. हांवें ताका एकूच सांगले की हांव ते करूं शकना, कारण एक जर जागो असो आसलो तर म्हाका कुशीचे जागे बी करपाक जाय. तो म्हणटा मागीर आपल्याक ते सवाय भितर आपल्याक जमीन गावची ना. हांव दलाल न्हू, हांव ब्रोकर न्हू. कदाचित जे पयलीं ब्रोकर आशिल्ले लोक आनी जे पयलीं ब्रोकर तांकां ते स्क्वेअर मीटर वायज जमीन मागपाची संवय आसतली. हांव मंत्री आनी हांव काय ज्युनियर मिनिस्टर न्हू. कोणी कितें तोंड कशेंय ओपन केलें म्हणून हांव उगी रावपाचो ना. कोणी आमदार कितेंय नांव आसूं त्या आमदाराचें, एक लक्षांत घे, सरकाराचो आमदार आसलो तरी बी उलोवपाक एक ताकद आहे. कदाचित वेस्टर्न इंटरेस्ट चडसो प्ले आसतलो म्हणून कदाचित कितें आसतलें, पूण हे सगळे गोश्ट प्रेसांनी छापपाचे फाल्यां. इल्लिगल फार्म हाऊस पॅडीफिल्डान ना आसतना बी करपी मनीस तोच. आनी हे कसले प्लॅनिंग करतले? हांकां लोकांचो इंटरेस्ट आहा, पेडण्या लोकांचो. पेडण्या सोबतेक सांगला व्हडले जाहीर मिटींग आमी घेवया, लोकांक कितें एक्सप्लेन करपाक जाय आमी करुया. आनी तो केन्ना मिटींग जे ऑर्गनायज करूं शकना तेजे पेक्षा 5 पटींनी मिटींग हांव ऑर्गनायज करून हांव स्वता वयतलो मांद्रे मतदारसंघात मिटींग घेवपाक. सरकाराचो आमदार आसलो म्हणून सरकाराचे खंयच्याय विशयाचेर येवन व्यवस्थित रेप्रेझेंटेशन करपाची गरज आहा. स्वता इल्लिगल सगळी कामां करता, स्वता झोनिंग प्लॅनान आपलें काम करून घेतला आनी मागीर सांगता की ह्या तरेचे गोश्टी जावंक जाय. त्या स्वार्थी मनीस स्वार्थानूच उलयतलो. हांव तेजे वयर आनी काय उलोवंक शकना. SITन म्हाजें नांव ना, हांव काय सुप्रीम कोर्टान वचूना जेलांतल्यान रिलीज करून घेवपाक. जीत आरोलकार कसो बेकायदेशीरपणा करता ताचो व्हिडिओ येता त्या विधानसभेत दाखयतलो अशें विश्वजीत राणेन म्हणला. तशेंच जीत आरोलकारान शेतकी जमनीत बांदिल्ले फार्म हाऊस नगर नियोजन खात्याक नोटीस काडून ते बांदकाम मोडपाचो आदेश आपणे दिला अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. फार्म हाऊस पॅडीफिल्डान बांदला, इल्लिगल हा. आनी टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक सांगला शोकॉज नोटीस इश्यू कर आनी डिमॉलिशनाची ऑर्डर काड म्हणून. एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की मनीस जो आहा, हांव मनीस सादारणसो मनीस न्हू. हांव बी नंबर 2 ह्या कॅबिनेटान हा. मुख्यमंत्री कडेन म्हाजी चर्चा केल्या आनी जे कितें ते आमदारान उलयला तेजे बद्दल हांवें मुख्यमंत्रीक ब्रीफ केला हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे पयलीं. एक लक्षांत घ्या की बाकी मंत्री सारखे हांव हांगा बुर्ज खलिफा आनी आयफील टावर बांदपाक येवंक ना. हांव आयला हांगा लोकांच्या हितान काम करपाक. गोंय राज्यान म्हाका केंद्रांतल्यान जे नेतृत्वान म्हाका जबाबदारी दिल्या ह्यो सगळे जबाबदारी व्यवस्थित फुडें व्हरपाक मुख्यमंत्रीन पूर्ण विश्वास आसून आयज हांव तुमकां ऑनेस्टली सांगता, आयज तो जर मोपा ऑथॉरिटीचो चेअरमन आसलो त्यांनी काम करपाची गरज आहा. ते मोपा ऑथॉरिटीन त्यांनी जे डेव्हलपमेंट थंय करूंक ना. मोपा ऑथॉरिटीच्या एरियान वायब्रन्सी येतली कशी गोंय राज्यान? आयज प्रत्येक गोष्टाक विरोध केल्यार विरोध करपाक हरकत ना, पण विरोध स्वार्था खातीर विरोध केल्यार हो विशय वेगळो. आनी स्वार्था खातीर देवळांनी मिटींग घेतली आनी लोकांक जागे केले की विरोध करा म्हणून, लोकांचो बेनिफीट जाता म्हणून. जर आमी एक सरकार चलयता, आमी एजन्सी चलोवंक ना, काय दलाली एजन्सी आमी चलोवंक ना. आनी हे सगळे तुमच्या फुड्यान आसा. एक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बी आहा. हे असेंब्ली फुडले फावट येता तेन्ना मुख्यमंत्रीक सांगला हांव व्हिडिओ प्ले करतलो असेंब्लीन सगळे 40 मेंबरांक आयकून घेवपाक की बाबा मुख्यमंत्री बद्दल विचार कितें आहा, हांवें कितें करपाक जाय आनी आमी हावसिंग बोर्डाचे टेंडर कशें आमी फ्लोट करपाक जाय, ह्यो सगळे विचार हे व्हिडिओ रेकॉर्डेड आहा. कदाचित काय लोकांक खबर नासता की कांय गोष्टी व्हिडिओ रेकॉर्ड करचे पडटा, मागीर केन्नाय अशे कामाक येतात त्यो गोष्टी. पेडणे झोनिंगाच्या विशयावेल्यान मंत्री विश्वजीत राणे आणि आमदार जीत आरोलकारा मदीं सध्या शीतयुद्ध सुरू जाला. लोकांचो विरोध म्हूण पेडणेचे झोनिंग प्लान बदलचो अशी मागणी जीत करता. मात जिताक लागून न्ही, थळाव्या लोकांची सुचोवणी घेवन गरजे प्रमाण बदल करपाचेर विश्वजीत ठाम. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
मडगांव सत्र न्यायालयान महसूल मंत्री आनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताचे लैंगीक अत्याचारा आड आनी पुलीस हल्लो प्रकरणाची केस सुरू आसा. लैंगीक अत्याचारा प्रकरणा आड साक्षीदारांक ड्रॉप करपाक न्यायालयान मंजुरी दिल्या जाल्यार पणजे पुलीस हल्लो प्रकरणात बाबूश मोन्सेरातान केसीक गैरहजर रावपाची मागणी केला. हे विशींची फुडली सुनावणी शुक्रारा जातली. आज मडगांव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्टा मुखार 2 केसी आयल्यो ज्यो मिनिस्टर बाबूश मोन्सेराताक हाका लागून रिलेटेड आशिल्ल्यो. एक म्हणजे रेप केस. जे रेप केसीक प्रोसिक्युशनान मागले की कांय विटनेसीस आसा तांकां ड्रॉप करचे आनी ताका लागून बाबूशाचे एडवोकेटान नो ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा. ड्रॉप करपाक तांकां कांय ऑब्जेक्शन ना हें सांगिल्लें आसा. दुसरी म्हणजे पणजी पुलीस स्टेशन अटॅक केस. हे अटॅक केसीक लागून बाबूश मोन्सेरातान आपल्याक परमनंट एक्झॅम्पशन दिवचें. अटेंड जावपा पसून आपल्याक कंपल्सरी करची न्ही अशें मागिल्लें आसा. ताका लागून फुडले हाका सुनावणी आर्ग्युमेंट फुडले हाका दवरल्यात. कोर्टा मुखार फुडली शुक्राराक हो आर्ग्यू जातलें आनी ताचे नंतर कितें तें ठरतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग मोलकाणेकार. वेलनेस फॉरएव्हर फार्मसी दुयेंतींक लुटता. दुयेंतींक उपचारांक लागपी वखदां ह्या फार्मसींत बरीच म्हारग मोलान विकत घेवची पडटा असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकर हाणें केला. दुयेंतींक परवडपी मोलान वखदां मेळपाक जाय हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर सरकारान लक्ष घालचें अशी मागणी गिरीशान केल्या. आमकां सीएजीन ऑब्जर्वेशन केलां त्या प्रमाणे गेले 5 वर्सांक 162 कोटी 92 लाख 73,055 रुपयांचे परचेजीस केल्ले आसात. इन इंग्लीश 162 crores 92 lakhs 43,055 रुपीज ह्यो परचेजीस केल्ल्यो आसात. आनीक त्यो करता आसतना हांव थोडी मेडिसिनाची एग्जांपल दितां. ती एक मेडिसीन म्हणजे रेकॉबिनंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर. हे 18 mgचे इंजेक्शन जे ब्रेन स्ट्रोका टायमार यूज करतात. त्याची प्रायस एक्चुअली आसा 13,000 पूण तो 29,000 ते सप्लाय करून घेतात. दुसरे मेडिसिनाचे एग्जांपल दिवपाची खूब मेडिसीन आसात थोडी दिता. मेरोपेनेम म्हणून 1 GMचे मेडिसीन जे लोवस्ट प्रायस ताचो कोट केल्लो आशिल्लो 131 रुपया 8 आणे ते परचेज करतात जवळ जवळ 4,800 रुपयान. आनीक 500 mgचे तेच मेडिसीन 86 रुपीज जो L1 आसा तें परचेज करतात जवळ जवळ 1,800 ते 2,500. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात जवळ जवळ 30-35 टायम्स मायज कोणी 10% 15% मायज करून करताले. तिसरें एक्झाम्पल म्हणजे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जे आसा कॅन्सर ट्रिटमेंटाचे थंय जवळ जवळ 180 मेडिसिन्स लागतात. गेले 6 वर्सांत कसलोच स्टँडर्ड प्रोसेस जाल्लो ना. एक एग्जांपल दिलें. एक जर्नलिस्टाचे हांव एक कॅन्सर ट्रिटमेंट जालो आशिल्लो आनी ताका एक मेडिसीन जाय आसलें. तें आशिल्लें डासाटिनीब. म्हणजे त्या मेडिसिनाचो MRP आसा 1,500 तें वेलनेस फार्मासीन गेले जाल्यार 5,000 ते 6,000 परचेज करपाक पडटा प्रायवेटली. ते सप्लाय करना. आमदार जी दारोलकार सुवार्थाचें राजकारण करता. तो स्वताच म्हजे कडेन तांच्या वाठारांतली NA जमीन रुपांतरीत करपाक आयिल्लो. हावसिंग बोर्डाचे जितान बेकायदेशीर वेव्हार केल्यात म्हूण TCP मंत्री विश्वजीत राणेचे आरोप. नामनेचे इतिहास तज्ञ साहित्यीक पत्रकार मडगांवचे आदले नगराध्यक्ष वाल्मिकी फालेरो हांचे कुडीचेर शेनवारा निमणे संस्कार केले. मडगांवच्या मसणभुंयेंत तांची कूड मातयेक लागली. ह्या वेळार तांकां निमणी आर्गां ओंपपाक वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा आनी मडगांवकार हाजीर आशिल्ले. बेरेस्तारा वाल्मिकी फालेरो हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्लें.
know the funeral of a very close friend of mine, Valmiki Friend. Valmiki and I were classmates. We studied together in Damodar College. We knew each other before that, but it was after this studying together in college that our relationship blossomed. He was General Secretary of the Students' Council. I was the chairman, and we worked in tandem to ensure the interests of students in Sri Damodar College of Commerce. It is sad that he died all of a sudden. As far as he is concerned, he's dead. I'm sure he's in heaven, and from there he will guide his wife Daisy to continue with whatever mission he can start, and give us strength and solace to accept this tragedy. आमदार जी दारोलकार सुवार्थाचे राजकारण करता तो स्वताच म्हजे कडेन तांच्या वाठारांतली एने जमीन रुपांतरीत करपाक आयिल्लो. हावसिंग बोर्डाचे जितान बेकायदेशीर वेव्हार केल्यात म्हूण टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचे आरोप. पेडणे जमीन झोनिंगाक विरोध करपी जीत आरोलकार स्वता जमनीचे रुपांतरण करपाच्या बेकायदेशीरपणान घुसपला. विरोध करून वाद तयार करपा फाटल्यान जिताचो वेस्टेड इंटरेस्ट आसा असो आरोप मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केला. सरकाराचो तर खंयचो आमदार कोण म्हाका एक आमदार हा हेजे नाव हांगा हा म्हाज्या घरा कडेन आयिल्लो की 1 लाख स्क्वेअर मिटर आपले कन्वर्ट करून दी आनी बाजूचे जमीन कन्वर्ट करू नाका हे तुमीच वाचा आनी सर्वे नंबर तेंचे हा. आनी दुसरी गोष्ट हा तेजे नाव आसा जीत आरोलकर. जीत आरोलकर म्हाज्या घरा कडेन आयिल्लो नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट फॉर कन्वर्ट करपाक, कल्टिवेट लँड विथ झोनिंग एंड इरिगेशन कन्वर्ट करपाक, पार्टली ऑर्चर्ड एंड पार्टली फॅडी फील्ड कन्वर्ट करपाक, पार्टली इरिगेशन एरिया कमांड एरियाचे भितर हे सगळे तेजे अप्रूव्ह जाल्ले 16B ते म्हाका झोनिंग प्लॅनान दिवपाक आयिल्लो. हांवें ताका एकूच सांगले की हांव ते करूं शकना, कारण एक जर जागो असो आसलो तर म्हाका कुशीचे जागे बी करपाक जाय. तो म्हणटा मागीर आपल्याक ते सवाय भितर आपल्याक जमीन गावची ना. हांव दलाल न्हू, हांव ब्रोकर न्हू. कदाचित जे पयलीं ब्रोकर आशिल्ले लोक आनी जे पयलीं ब्रोकर तांकां ते स्क्वेअर मिटर वायज जमीन मागपाची संवय आसतली. हांव मंत्री आनी हांव काय ज्युनियर मिनिस्टर न्हू. कोणी कितें तोंड कशेंय ओपन केलें म्हणून हांव उगी रावपाचो ना. कोणी आमदार कितेंय नांव आसूं तें आमदाराचें एक लक्षात घेवं. सरकाराचो आमदार आसलो तरी बी उलोवपाक एक ताकद आहे. कदाचित वेस्टेड इंटरेस्ट चडसो प्ले आसतलो म्हणून कदाचित कितें आसतलें, पूण हे सगळे गोश्ट प्रेसांनी छापपाचे फाल्यां. इल्लिगल फार्म हाऊस पॅडीफिल्डान ना आसतना बी करपी मनीस तोच. आनी हे कसले प्लॅनिंग करतले? हांकां लोकांचो इंटरेस्ट आहा, पेडणे लोकांचो. पेडणे सोबतेक सांगला व्हडले जाहीर मिटींग आमी घेवया, लोकांक कितें एक्सप्लेन करपाक जाय आमी करया. आनी तो केन्ना मिटींग जे ऑर्गनायज करूं शकना तेजे पेक्षा 5 पटींनी मिटींग हांव ऑर्गनायज करून हांव स्वता वयतलो मांद्रे मतदारसंघात मिटींग घेवपाक. सरकाराचो आमदार आसलो म्हणून सरकाराचे खंयच्याय विशयचेर येवन व्यवस्थित रिप्रेझेंटेशन करपाची गरज आहा. स्वता इल्लिगल सगळी कामां करता, स्वता झोनिंग प्लॅनान आपलें काम करून घेतला आनी मागीर सांगता की ह्या तरेचे गोष्टी जावंक जाय त्या स्वार्थी मनीस स्वार्थानूच उलयतलो. हांव तेजे वयर आनी काय उलोवंक शकना. SITन म्हाजें नांव ना, हांव काय सुप्रीम कोर्टान वचूना जेलांतल्यान रिलीज करून घेवपाक. जीत आरोलकार कसो बेकायदेशीरपणा करता ताचो व्हिडिओ येता त्या विधानसभेत दाखयतलो अशें विश्वजीत राणेन म्हणला. तशेंच जीत आरोलकारान शेतकी जमनीत बांदिल्ले फार्म हाऊस नगर नियोजन खात्याक नोटीस काडून ते बांदकाम मोडपाचो आदेश आपणे दिला अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. फार्म हाऊस पॅडीफिल्डान बांदला. शुक्रारा कुडचडे असोल्डेच्या रॉमन वूड इंडस्ट्रीजच्या आवारांत सुमार 5,000 मोलाचे बेकायदेशीर शिशे जप्त केले. तळाव्यांक दुबाव आयिल्ल्याच्या कळटनाच गाडयेंतल्या 2 जाणांनी फुज्ज्यो काडल्यो. उपरांत राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार येवन शिशे जप्त केले. फुडलो तपास चालू आसा. कुडचड्या रोमन वूड इंडस्ट्रीजाच्या आवारांत बेकायदेशीर रितीन जायती लांकडां कातरपाचें काम जाता असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. ह्या प्रकरणात राना मंत्री विश्वजीत राणेन लेगीत लक्ष घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली. आयज 4 ही गाडी येयल्ली आनी गाडयां 3 शिशा कुडकी आहले आनी तितून गाडयां 2 जाण बसून आहले आनी तितून पेट्रोली मशीन आहलें, कटींग मशीन आहलें. ड्रायव्हर मिसींग आहा आनी पेट्रोली मशीन मिसींग आहा. 2 फॉरेस्टर ऑफिसरान 2 कुडके सीज केला ह्या गाडयांतले. आनी हिंगा हे बोमसाडी जायतले इल्लिगल कटींग एक्टिविटी चालू आहा आनी हांचे कोणाचे लक्ष ना. सकाळीं 6 इल्लिगल कटींग चालू जाता आनी हिंगा मातशें गव्हर्मेंटानी दोळो दवरपाची गरज आहा. चड इल्लिगलिटी जाता. सकाळीं 6 स्टार्ट जाता
आनी हेजेर मातशें एक्शन घेवपा जाय. विश्वजीत राणेन सरान बी हें पळोवन घेवपा जाय. कंप्लेंट केल्ली आनी ते इन्स्पेक्शना आयिल्ले तेन्ना तांकां हिंगा ड्रायव्हर ऑन सायटीर मेळ्ळो आनी धांवलो तो ऑफिसरान थंय धांवला आनी ताजी गाडी आनी सगळी हिंगा ऑन सायट मेळ्ळो आहा. आज कितें जालें जाणा, आज सांजची 4 सुमार आमची इको 00960 77 ही गाडी आयली हिंगा आनी डिकी ओपन केली. तितून शिशाचे कुडके आसले आनी तांचो बँड्सो कटींग मशीन आसलें आनी आमी ते पळयलें. इतल्यान तो सगळो आमी फॉरेस्टान मेसेज केली. तो मेसेज केलो म्हणून तो ड्रायव्हर पळोवन गेलो. मशीन काडून लिपयलें आनी दुसरे कुडके लिपयले. आनी मागीर फॉरेस्ट येयले आनी ते कुडके सोदून काडले, सर्च केले, कुडके मेळ्ळे. उपरांत ते कुडके त्यांनी कलेक्ट केले आनी वयले आनी त्यांनी पंचनाम बी केल्लो आसा. आनी व्हेकल तो ड्रायव्हर अजून मेळूंक ना, लिपलेलो आसा. आनी तेजे मुखार ते फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन ते करतले. आनी तो मराठी म्हणटा सद्या हिंगा ना आनी तो गव्हर्मेंट युनिवर्सिटी हिंगा सदां दीस रात इलिगल कटींग चलता. आनी आडे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सारकी हिंगा एक्शन सारकी घेयना. हांव म्हणून तो कित्याक एक्शन घेयना तो. आनी हांव मागता रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरा कडेन हिंगा येवन तेमी सगळें बेगीन इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी एक्शन घेवचें. नाजाल्यार हें सगळें रानां फॉरेस्ट एनवायरमेंट ते काबार करतले. असोल्डेच्या रोमन वूड इंडस्ट्रीजाच्या आवारांत सुमार 5,000 मोलाची शिशे झाडाची कातरली लांकडां जप्त केली. एका नागरिकान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आमी ही कारवाय केल्ल्याचें केपें रान खात्याचो अधिकारी हरीश सांगोळकारान सांगलें. ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या दोगांचोय सोद घेवप चालू आसा अशें रान खात्याचो अधिकारी हरीशान कळीत केलें. आमकां रोखडेच मेसेज केली अशें जालें म्हणून आमी रोखडेच पावले गाडी घेवन आमची. आनी मेळटकीर पयले 2 कुडके आमकां तिणें दाखयले आनी मागीर आमी तेजे उपरांत आमी मिलोया येताले कितें पास बीस आसा म्हणून. तेंच्यांनी आमकां मेसेज केले. तेणी आमकां कितें केलें, तांकां दितालें की कोण काय म्हणून तो म्हाका गाडी हांगा दवरली आनी आमकां पयलें आनी पळय म्हणून. आमकां ते इलिगल मेळ्ळें. आतां आमी तेजेर हें करता. गाडी सीज करतले तुमी? पळयतल्या पयलीं तो मेळपाक जाय न्हू. अरावंड कितले आसतले हेजी कॉस्ट अशी तुमच्या अंदाजान? कॉस्ट तेजे अरावंड हेजो कॉस्ट 5,000 बी येतलो दोगांचो. हांव आसा असोल्ड्या आनी आयज हांगा एक मोठी घटना घडली. जे रोमन वुड्स इंडस्ट्रीज आसा थंय खंय तरी एक इको गाडयेक शिशाची 2 लांकडाचे कुडके सांपडलेले आसा. आनी जेन्ना लोकलांनी कंप्लेन केली की जी भोंगसाळ आसा थंय खंय तरी इल्लिगल हाडलेले लाकूड हांगा खंय तरी कटिंगां हाडलेले आसा. ते रेंज फॉरेस्ट केपें आसा तेणी हांगा येवन जेन्ना सोदाशोध केलो तेन्ना ही इको गाडी जी हांगा आसलेली तितून जे 2 जाण मनीस आसले ते खंय तरी फरार जाले. आनी जी लांकडां आसलेली गाडये भितर ती खंय तरी तेणी जे भोंगसाळ आसा तेजे भायर जळमळा उडयली आनी ते थंयच्यान फरार जाले. तशेंच लोकलांनी म्हणचे प्रमाणे जे हांगा ही भोंगसाळ आसा थंय खंय तरी जे इल्लिगल लाकूड आसा तेजे हांगा कटींग जाता आनी जी इल्लिगल एक्टिविटीज आसा ते खंय तरी हांगा चलता. तेजेर जे रेंज फॉरेस्ट आसा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते खंय तरी एक्शन घेना. तसोच हांगा एक मोठो प्रश्न उबो रावता की जे लाकूड आसा जे रानांनी जे चेकपोस्ट आसा थंय खंय तरी चेक जायनासतना येता काय कितें असो एक मोठो प्रश्न उबो रावता. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तशें सरकारान दखल घेवपाक जाय अशें हांगचे जे लोकल आसात ते म्हणटात. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.